हॅलो फ्रेंड्स, जेनी डिसूजास किचनान तुमचं सगळ्यांचं माझं मोगाचं स्वागत असा। जेवल्या उपरांत तुमकां कितें गोडशें खावंकचें दिसता, पूण करतलो कोण? तर हांव तुमकां आयज दाखयतली ओन्ली 2 मिनिट्सान आमी मायक्रोवेवान केक कशें करचे ते। चला पळोवया कशें करया आमी रेड वेल्वेट मग केक्स। रेड वेल्वेट कप केक करूंक आमकां हे सगळे जाय। तर फर्स्ट स्टेप असा की आम्ही दूध घेऊया। दूध एकदम खतखतीत आसूंक कळना, पूण एकदम वॉर्म दूध आसूंक जाय, म्हणजे बस ते बोट घालूंक जाता ते हे दूध घेवंक जाय। आनी तेतून हांवें घातला एक व्हड कुल्यार इनाग। हेका आमी बटर मिल्क करूंक जाय म्हणून सायडीक दवरया। आता नेक्स्ट हांवें घेतला एक व्हडलेशें जग। तुम्ही हे सगळे स्टेप्स एका बोलांनी करूंक जाता। म्हाजे कडेन जग आसा आनी पोर करूंक ते सोपें जाता म्हणून हांवें जग घेतला। जगान हांवें घातले मैदो, तेचे उपरांत घातले हांवें पिठी साकर, तेचे उपरांत घालता इल्ले बेकिंग पावडर आनी 2 व्हड कुल्यारां हांव घालता हेतून कोको पावडर। हे जे रेड वेल्वेट मग केक आसा तेका जे काय जाय इन्ग्रेडियंट्स ते हांवें व्हिडिओचे स्टार्टान घालून ऑलरेडी रेडी दवरलात। तुमी केन्नाय ते फुडें फाटी करून पळोवंक जाता। नेक्स्ट हेतून हांवें घातला ड्राय रेड फूड कलर आनी हेका बरें करून आमी मिक्स करून घेवया। जर तुमचे कडेन वेट फूड कलर म्हणजे लिक्विड फूड कलर आसा तर तुम्ही ते लास्टाक घालूंक जाता। आता हे सगळे जे कोको पावडर हे आसा, रेड फूड कलर, मैदो, साखर हेका बरें करून आमी विस्क घेवन बरें करून मिक्स करून घेवया। तर हे आता मिक्स जाला। आमचे बटर मिल्कूय रेडी जाले। तर जे बटर मिल्क म्हणजे दूध आनी इनाक घातलेले दूध आसा न्ही ते हेतून ओतोया। नेक्स्ट हेतून घालता हांव तेल। खंयचेंय तेल यूज करूंक जाता, म्हणजे तेका एकदम वास नाका, म्हणजे नॉट लायक मस्टर्ड ऑयल तशें नाका आमकां। रायस ब्रँड, सनफ्लावर ऑयल तसले तेल चलता। आनी मातसो बरो हेतून वास येवंक जाय म्हणून हांवें इल्लेशें हेतून वनिला एसेन्स घातला आनी बरें करून हेका बॅटर मिक्स करून घेवंक जाय। जर तुमकां लागता की मातशें बॅटर जड आसा, म्हणजे एकदम हेवी बॅटर दिसता, तर तुमी एक कुल्यार हेतून दूध आनीक घालूंक जाता, म्हणजे पोरिंग कन्सिस्टन्सी ओतोवंक जाता ते असले बॅटर रेडी जावंक जाय। आता आमचे बॅटर रेडी हा, एकदम ब्युटिफूल सोबीत कलर येयला हेचो। हेका हांवें 2 मग घेतले आनी हे 200 ml कप आसा म्हाजेशी चायची कपां, तेतून हांवें हे अर्दे अर्दे करून हे बॅटर डिवायड केला। हे आता वयतले म्हाज्या मायक्रोवेव ओवनान। हांवें हेका बेक केला 2 मिनटांक। तुमी आपल्या मायक्रोवेवान कितलो टायम घेता ते पळोवंक जाय, कित्याक एवरी मायक्रोवेव कुशीन आसता। म्हाज्या मायक्रोवेवान 2 मिनटां जाले, तुमच्या 1 मिनटांनी जावंक जाता, नाजाल्यार 3 मिनटांनी जावंक जाता। बट तुमी चॅक करा, म्हणजे 1 मिनीट जाले की ना की काडून हेका भायर चॅक करा। जर सुक्को दिसता वयर तर केक रेडी। माझे व्हिडिओ तुमकां कशे दिसले पळोवया म्हाका प्लीज तुम्ही कॉमेंट करून जरूर सांगा। आयज हेका हांव सर्व करता वनिला आयस्क्रीम आनी वयल्यान हांवें घातल्यान स्प्रिंकल्स आनी दुसऱ्या कपान हांवें घातला न्यूटेला। ही केक एकदम सोंपें, एकदम सिंपल रेसिपी आसा आनी तुमी एकामेकांक घरा हे करूंक जाता। आनी प्लीज माझ्या व्हिडिओक तुम्ही लायक, शेअर आनी सबस्क्राईब करा। आनी माझे व्हिडिओ पळोवंक तुमकां खूब 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 धन्यवाद।